संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. ಸಕ್ಕಡ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮೇಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಸೆಂಚುರಿ ಮರಲ ಆಮಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತತ್ತವಳಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಜಲರಿ ಜೀವಮಾನ ಅಂತೂ ವರ್ಷ ಅಂತೂ एक मनशाक 120 वर्ष आयुष्य म्हणून आमगेले शास्त्र सांगता जलारी तितली काळगतींतू अत्त मट्टाक भारी कष्ट जलारी 101 वर्ष 101 इयर्स ದಂಟೂನು 102 वर्षाक पादार्पण केलेलं तसले आमगेले तंजावूरचे भंगार भट माम तरऊराचे भंगार भट माम म्हणून तेका तुम्ही कोणा निंबिलारी आता तुम्ही कोच्चीच्यान तरऊरच्यान ते अलापी कोण पुरे पळयतास की तुमकां खंडिते गुर्तस कोणा गुर्त ना की तांकां गुर्तू कोण दितास जी पुरुषोत्तम वाद्यार तसले मलगड भट मामा 100 आणि 2 वर्ष ದಂಟುವಲ तसले मलगड भट माम आमगेलो टसची एक कसं म्हळ्यारी आता व्हिडिओ कोरका इंटरव्यू कोरका संदर्शन कोरका म्हळाली एक लग्गी बसला जलारी ಬಹುಶಃ ತಂಗೇಲೆ ಪ್ರಾಯ ತಾಜಾ 3 ಗಂಟೆ ತೊಗ್ಗು ಅಸಾವ ತೊಗ್ಗು ಬೆಸುನು ಕೋರ್ಕ ಆशिले जलारी इंटरव्यू कोरका म्हळाल खातीर जावन वयर बसला क्षमापण मागता आणि जीवमान ಅಂತೂ कशें म्हळ्यारी ಕೆಲವು सन्निवेशू वापस येता म्हूण सांगू जायना तुमकां आयचे वयोमिती गोतस कितले एक एवरेज वर्स मनीस वंता आत्ता काळगतींतू म्हणून हे रेकॉर्ड जावन आसता आमगेले यूट्यूबांतू आणि 100 वर्सां नंतर कोणें पळयल म्हूण जाल्यारी बदची 100 ದಂಟುಳल मनीस आसचो म्हूण तेदना जनरेशना दिसता पुरो तसले एक आमकां अंतू म्हाकांतू वैयक्तीक जावन भाग्याची म्हूण लेखता अहोभाग्य म्हूण म्हणटाच खंडित वय तरवरांतू मात्र 50 वर्स 1-2 वर्स न्ही 50 वर्स लक्ष्मी नरसिंहाक पूज कोरनु तंत्री म्हूण नांव घेतिल्लें तसले भटमाम आनी मंगळूराक कशी संबंदू सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेल काळगती तुलान मस्त मठाक सेव केलेले तसले एक भटमाम हांनी सुधींद्र स्वाम्याला एक प्रिय भटमाम म्हूण म्हणयत तांणी नांव दवरलेलें भंगार भट माम म्हूण तुमी गांवांक तांगेले तरवूर कोची कोण हांव सांगली पळय तांणी आज भंगार भट माम म्हूण आपयता म्हूण जाल्यारी तें नांव दवरलेलें श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान म्हूण तुमकां गोत्तसो आनी मंगळूरा आसपास आशिल्ले मस्त होडोड भटमाम आजी प्रभाकर मास्टर आसच्या पुरो आमगेले पुरुष भट माम आसच्या पुरो तशी मस्त भटमाम नावादीक भटमाम आसा तांणी जाल्यार आज नाची तांगेल ओटू काम केलेलें तसले परिचय आशिल्ले भटमाम सांगे भटमाम तांचे लागीं तांगे शांती न्ही हेका पुरुषाम हांगा केशव भटमाम न्ही आशिल्लो आतां तो ना केशव भटमाम पुरुष भटमाम हेका आशिल्ले हांगा हांव हांगा येवन तुमकां हालतालेले व्हडलो स्वाम्यार म्हाका अनुग्रह मेळ्ळो इतलें म्हळ्यार आस्वत्रें पुडचें आनीक हांव मिजल्यात लास्ट सुधींद्र स्वाम्यान मिल्ल्यात उलयलें लागीं यो महीन न्ही म्हाका लागीं आलो न्ही मात त्या हात दवरलो आनी तूं दीर्घ आयुश्य जातालें चांग तुका आयुष्य आरोग्य आनी हेका जातालें कांय भीम नाका तूं तेल्या खांद्याची म्हळ्यारी सुधींद्र स्वाम्याची जायतो बोमलो आहा अशी जायते स्वाम्याले हांव वर्तमान उलयलें हांगा इतें आतां देवू मेळचे दिवस ह्या म्हण गायलो व्हडलो स्वाम्याले जायते कुटूंब म्हाका हांगा गाय न्ही मेळिल्लें म्हाका व्हडलो प्राधान्य आशिल्लें व्हडलो स्वाम्यान हे वेळेर म्हाका बडवपा कुटूंब म्हाका प्राधान्य आशिल्लें पळया तांकां कितली उडगास पळया आनी मंगळूराक पुळीपटी केन्ना येयले देव मेळचे वेळार हांगा मस्त परिहार काम जालें तेन्ना जाल्यार तांणी हांगा येयले हे 102 वर्स 100 आनी 2 वर्स 102 इयर्सां ती तांकां उडगास आसा म्हळ्यार खंडित होड विषय मेगेले एक होड आतां चूकी जाला हांव ಒಪ್ಪता आनी क्षमापण मागता वीक्षका लागीं हांव हें संदर्शन कोरका जाल्यार म्हाका एक सांगिल कसा म्हळ्यार भटमा म्हाका सहज जावन वयो सहज जावन सांगिल मना वचेच ना जाल्यार तितले तांगेले विशय तुमी सांगायचे तांकां तुमी निंबिलाल कळेच ना म्हूण जाल्यार हांव चुकलो
हांव चुकलो भटमाम करेक्ट आयकता आनी करेक्ट उडगास आसता भटमाम 50 वर्स टी व्ही नाही उरलाय आम्हाला ती किन आम्हाला किन जायचं तू टी व्ही नाही उरलाय झालो आमच्या तो रान तू येन उरलेलं आहे तशी जायच्याकडे तू ऐकायकडे देवळांकडे नाही का येऊन उरलायचा मग ऐकीन म्हाका आतां तुका दिशिल्लो व्हडलो संतोश व्हडलो संतोष तुमगेले संतोष न्ही हें आशिर्वादूच आमकां आशिर्वादारी हांव वयर येयलो हांव म्हण न्ही प्रत्येकले तशीच आशिर्वादांत वयर येयलो सोड आमगेले कसलें ना शून्य आमी जाल्यार तुमी आमी थंय तरवूर आयिल्लेची कोची लागीं मस्त देवस्थानांत एक कार्यक्रम केल्ले ताजे एक विशय सांगले ते तुमी उडगास दवरून एक आशिर्वाद केले पळय तेका व्हड एक संतोश आनी तुमी पळयल्यार तुमी ते पळयल्यारय आमकां एक खोशी इता म्हळ्यार 102 वर्साच्यान आमकां एक तसले एक प्रोत्साह सगळे यूथ ऑफ GSB टीम दिता म्हळ्यार ताज्याकिंत व्हड आमकां गिफ्ट उडगेर एक कसलें ना आनी एक मलगड मनशांक इतली मलगड मनशांक विश करताची ಖಂಡಿತ एक मनोरंजन दृष्टी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಂಗೆಲ್ಲ बर्थडे दिवस हॅपी बर्थडे म्हणू पुरोची हॅपी बर्थडे अज्जा म्हणू पुरोची मस्त करू पुरोची ते एक मनोरंजन दृष्टी नासता जाल्यार मलगड लागी ತಂಗೆಲ್ಲ जन्मदिवस आसच्या पुरो विंगड विषय आसच्या पुरो आमी कमेंट कोरका कसं म्हळ्यार भटमाम तुमगेला आशिर्वाद मागता म्हणका हॅपी बर्थडे म्हणचे न्ही म्हणला चुकी म्हण न्ही जाल्यार केन्नाय कशें म्हळ्यार भटमाम तुमगेला आमी आशिर्वाद मागताची म्हळ्यार कमेंट तुमगेला तसो तशी भटमाम 50 वर्स तरवूरान तुमी लक्ष्मी नरसिंहा पूजा केल्ले 50 वर्स पूजा करचे तसले तुमगेले एक सेंचुरी तुमी जिवनांत मारला री हाफ सेंचुरी एका देवस्थानांत मारला आमगेल्या देवळांत तूं तें प्रतिश्ठा ध्वज प्रतिश्ठा तेजे लेखान ध्वज प्रतिश्ठा ही म्हळ्यार एक हें पर्ण मनशांनी तो गरुड गुवल्लो हांगून तो गरुड सामकी करून आमी दवरलो तेजे मारून न्ही व्हडले स्वामी आयलेले म्हाका व्हडले स्वाम्यान सांगल्याक येना तुळसाबार उमेरल्याची व्हडले स्वामी आशिल्ले जायते उरलेले व्हडले स्वाम्यान म्हाका प्रायवेट जावन तेजे लेखान व्हडले स्वाम्याक हांवें एक केल्लें तें म्हाका रावन तें दाखोवप स्वाम्याले हें सगळें म्हणलें पुस्तय म्हणलें ना दाखोवप स्वाम्या म्हजेर व्हडलो संतोश आसा थंय स्वाम्यान सगळ्याले गे म्हजे पासून आतां थंय उदयलें सगळें तशी स्वामी प्रवचनां सांगता म्हजें नांव आतां दिसती सांगनाय उडगाशाले कडेन सांगताय आनी कशें म्हळ्यार सुदीन स्वाम्यान मात न्ही आतांच आमगेल्या परमपूज्य संयमेंतीर स्वामी न्ही जाल्यार तितले हांकां एक प्रीत केला भटमामाक भटमाम कशें म्हळ्यार 102 वर्सां राज येयलेच मंगळूराक आतां मंगळूरा राजांगण आसा मठांत तांणी येवन स्वाम्याला आशिर्वाद घेतले मंत्राक्षत घेतले स्वाम्याला अनुग्रह पात्र जाल्याची पळया आतां आमकां एक 60 की 65 की 60 म्हण सांगना त्या भशेन उणेची पांया गांठी दुखी कोण ते रशिया वच्चे कोण परगांव वच्चे म्हण आमगेलें भावन आसता वय न्हय प्रामाणीक जावन सांगेची तशें म्हणटना 100 दंटवाल्यान केरळाच्या धूर्तुलाना हांगा मंगळूरा चातुर्मासा येवन चातुर्मासा वचूंक जाल्यार आमगेलें कर्तव्य आमकां एक स्वाम्या पळोवका म्हण आशी स्वाम्याला एक आशिर्वाद घेवका म्हण आशी म्हण तांणी सांगून मंगळूरा येवन स्वाम्याला भेट जाल्लेची स्वाम्याला आशिर्वाद घेतला स्वाम्यान कितली ते मोग केले पळया आमी लयवारी संका जाता म्हाका कसले तंतू निपोजा कसले ना खुद्द स्वाम्यान कितली ते प्रीती केली म्हण हांकां संदर्शन कोरकार तुवें म्हण तितले म्हळ्यार तांगेले तितली मोग म्हळ्यार जना कोळका म्हूण सांगून जनाक एक प्रेरण मेळका जना करची कसले हांगेले एक वैयक्तीक जावन हांगेले तुमकां परिचय करची मान न्ही एक प्रेरण मेळका तुमकां तुमी हांगेले निमित्त कसले एक शिकूं का म्हूण सांगून आनी हांव चड उलयता आसा जाल्यार 102 वर्सांचे अनुभव बहुशा एक कालगंट 20 मिनटान घेवच्या जायना ಸ್ವಲ್ಪ उलोवच्याक प्रयत्न करता बट माम कसले आमगेले जनाक कसले सांगोस की तुमी तशें दाखोव हांवें अंबलमेंट दिले दवरून म्हाका आदी शांतीक व्हडलें स्विकार करून स्वाम्यान निग्गेल बगे एक होम म्हणून केलो अंबलमेंट तशी स्वाम्यान तर दिलेली माळा स्वाम्यान
चांग म्हणलं पट्ट्या म्हणून हेकलेले हे चांग दिलेलं हे स्वाम्यान दाखव स्वाम्यान म्हाका चांग अनुग्रह दिलो अशी आतां सांगीन तें सक्ताले स्वाम्यान आतां सांगीन भांगार भटाक सक्ता आनी विसोर हें ते मरेन तो हको पेरुमार गेलो व्हडलो स्वाम्याले पेरुमार गेलो आमचे लेगी तशी सक हें जालो म्हण हेका सक स्वाम्यान सांग आमगेले स्वाम्याले व्हड गुण कसो म्हळ्यार कोणेंय आयली म्हूण जाल्यार ती बाकीची जन आसा म्हूण जाल्यार त्या बाकी जनां लाग हांगेल परिचय करून दिवचास तशें त्या भटमामान सांगची कसो म्हळ्यार भटमामान येताना लागीं जन कोण आशिल्ली की तांगेले परिचय करून हांगेल विशय सांगून लागीं जनाक प्रत्येक विशय लागीं आशिल्ली कोण आसा की ती भिक्षे सेवा येयला आसच्या बरो पादपुजा आसच्या बरो तांगेले पुरे जना सेवे सांगून आमगेले कॅमेरामॅन संतोष शणै लागीं संतोषाक आपोवन संतोषा पळय हांगेले एक इंटरव्यू तूं करोका म्हूण सांगून संतोषाक सांगून संतोषाक सांगिल्लें मी आमकां संतोष जालें तुमकांय संतोष जालें प्रत्येका संतोश जालें तशें एक भटमाम आनी अखेरीक मस्त उलोवचें आशिल्लें जाल्यार ते एक गंतून येवका म्हळ्यार तुमगेलें सानपळ तुना इतले वर्स ते एक गंतून येवचे एक कार्यक्रम जावका ते मस्त दीर्घ वता तशें देखून अखेरीक आमगेले एक जनाक आमगेले वीक्षक कोण पळयता आसा पळय कसले तुमी एक आशिर्वाद करता वा हांव आतां तुमी मिल्यागे अशें करून आजम तुमकां खंयचो म्हणून नाही मागीर तुमगेले वर्तमान कुचो आनी केलें म्हणून म्हाका केलें म्हाका आतां संतोष तुमकां दीर्घ आयुश्य आमच्या बगे देवाले हांव प्रार्थना करता तुमी चांगलें सगळ्या आयुर आरोग्य ऐश्वर्य धनसंपत्ती सुख शांती समाधान तुमकां जावो ते मारलें तुमगेले कुटुकारांक तेजे लेखान तुमी आसान करता देखून अशें चाळा देखील म्हाका चांग संतोश जावन एक देवळां कडेन वचून सांगा एक सगळें तुमी व्हरता म्हाका हाका टीव्हीन दिकूं पडटा म्हाका व्हडलो संतोश जालो तो त्या लेखान आतां तुमकां मेळ्ळो देखील म्हाका आतां इतकी खोल काय म्हणून म्हाका कळना तुजो बार संतोश जालो त्या लेखान तुमकां आयुर आरोग्य ऐश्वर्य धनसंपत्ती सुख शांती समाधान तेजे लेखान तुका सहाय करूं तुमगेले सही आळ सकतांगे तांकांय सकतांगे आयुर आरोग्य सगळें जावो म्हणून हांव हें करतां तशी भटमामान आशीर्वाद केलेले खाली म्हाका मात न्ही खाली आमगे यूथ ऑफ GSB टिमा मात न्ही कोण वीक्षक आसा तुमकां प्रत्येकांक मलगड्या लागीं आमी आशीर्वाद घेवका म्हूण म्हणटाच कसल्याक तांगेले प्राय चड जाल्यार तशीची तांगेले पुण्य संचयना कसो भाग आसा की ते आशीर्वाद रुपारी तांणी धकल्या दिवचे आतां 60 वर्स म्हणल्यार 70 वर्स म्हणल्यार तांणी एक पुण्य संचयन करून आसताचे 60 70 80 वर्सांनी तितली पुण्य फल आशीर्वाद रुपार दिवता तांणी 100 वर्सां पुण्य फलाचे आशीर्वाद रुपार आमकां दिलेलो आसा अज्जा बशी होड कसलें ना एक धन्य जाल्ल्याचें म्हणेच एक कडेन स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती तशान 100 दांटवाल्या भटमामाले एक आशीर्वाद हें पुरे आमकां न्ही तुमकां सक्कड वीक्षकांक हें मेळ्ळां म्हण लेखता तुमी साध्य म्हणून जाल्यार भटमामाक एक आशीर्वाद मागयाची विश्व करचे तुमकां सोडायला मागवत ना जाल्यार आशीर्वाद मागली म्हूण जाल्यार तांगेले तलेमारू म्हूण आसा तलेमार म्हळ्यार कळना न्हू तुमकां आतां चेडू आनू अज्जो पणजो तशी पिज्जो पणजो तशें म्हणटा आमी 4 तलेमारू एक चल्ल आसा तागेलो आनू 4 तलेमारू आनी आसाची तशीची पुरुषोत्तम भटमामाले तांणी कशी एक मठा सेव करून आशिल्ली की तशी तांगेले नातू म्हळ्यार धुवेल पुतू श्रीनेश भटमाम अनुनित्य म्हणला म्हणके आतां चातुर्मास मंगळूर चातुर्मास जाता आसा हें लघु विष्णून तूं भागी जावन ते पवमान सेव करून तांणी कशी अज्जान एक सेव केला की मठाचे तशी एक मुखार सुका नवा अज्जाले नातवा येता म्हूण म्हणटाची तशी श्रीनेश भटमाम ते मुखार सिता आसाची श्रीनेश भटमामाले आनू तांणी जाल्यार पुजे आसाची पुरे भटमामाल फॅमिली धुवेल चेडू जाल्यार वैदिकालयाची परंपरेंतू तांणी आसाची तांकांय तुमकां दाखोवचा प्रयत्न करता आसाची भटमाम इतली वेळू तुमगेला उरलेल्याक बशी
आमकां तें भाग्य तुमी आमगेलोटू श्रेणेश मागे आमचो रूर सहस्र केले शाक वरून तांच्या इकडेन करेन त्या पर्यंत ताका स्थान दिलें तें म्हळ्यार तें 5 शांती केली हांवें आरवर सकून शताब्दी पर्यंत 5 शांती तो चेडलो सगळ्याक व्हडलो संतोश जालो म्हाका आज ताका मेळ्ळें स्थान ताका हांवें व्हडल्या स्वाम्यार ताका व्हरून पळयता पुटकून आजी देवादेन करतना तो हांगा काशी मठांतून सकय चांग प्राक्ट केलें जालें व्हडल्या स्वाम्यार हें करूंक सकय व्हडले स्वामी म्हळ्यार भोव यें मिले आशिल्ले तुमकां कळना तूं खबर मेळटलें की अडीक जाणटो आशिल्ले खंडित आनी कशें म्हळ्यार भटमामान आतां सांगिल्लें स्नेश भटमामाल विशय नातू जाल्यार कशी आमगेला मणके म्हळ्यार भटमामाल मणके सेव करता असं म्हणून सांगून आनी तुमकां भोवशा मस्त एक्सपेक्टेशन आसता मस्त उलोवका म्हणून तुमगेलें मन आशा बरो जाल्यार हांव हांगा बसला म्हाका निजावन मनान सांगता म्हणजे जाल्यार इतले प्राय जावन आमी मस्त वेळ उरलोवचे त्रास दिवचे भोवशा समने म्हूण दिसता तशी मस्त वेळ उलयलेची स्वल्प 2 उतर उरलेल्यार ते आमकां आशिर्वाद दिवची तुमकां आशिर्वाद म्हूण लेखता इतली वेळ भटमामान आमकां एक सहकार्य केलेला मस्त धन्यवाद तुमकां तुमगेलो आशिर्वाद मागताची हें एक संदर्शनाचे कार्यक्रम तुमकां खूश जाला म्हूण लेखता खूश जाल्यार कमेंट करा भटमामा लागीं आशिर्वाद मागया आनी अखेरीक हें पळयलेल्यांक पूर जनाक तुमकां धन्यवाद दिता नमस्कार.